सगळीं उबी रावया सुरवातेक खायोन गावया 822 परमेस्पोर रासवत चलयता पेज 11. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां दोमिंगोस वाज हाच्या आत्म्याक, अनास्तासिया फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत आमी मागुया. तशें मागुया ब्रँडन सोजा आनी ट्रॅफनी रेलर आपल्याच्या लग्नाच्या दिसाचो उगडास करतात. ओमिका डिसोजा, मोरिना मागालेश आनी सॅम डायस हे आपल्याचे जल्माचे दीस संभ्रमतात. तांचेय पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या भावा भयणीक मागता. आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आनी शांती तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या बावाटाची वाड जावं, आमी बावाटाक सदांच तिरायेन रावंक सगल्यांक आमकां आदार मागुया. आनी साबार पावटी आमचो बावाट कोरोनायेन आमी जेवंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पोरविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बोळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा,
आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्यांक आनी कुडी कसलीच आळकोळ नासतना कुशाल मनात तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळें गपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मोदयांनीर पावलोली तेन्ना तुजो सोर पदवेदार सोब सर्वेस्परा सोर्गींच्या तुज्या रायाळ शिवासणांत हांव देवून आयलो. निसणटणांक पावचो आसलो त्या देसांत एक दारूण झुजारी कसो तो देवून आयलो. एके पाजलोले तोरवारी भाशेन बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी प्रितूम ताणें मन्नान बोल्ली. ताचो हात मळबाक तेंकलोलो तरी प्रितुमेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सोर वायटांतली निवारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटले श्रिश्तीचें रूप आनीक एकदां तुवें नवें केलें. एक खूब पेण्याचेर सावळी घालतालें उदकांतली सुकी जोमी दिसती पडली. तांबड्या दर्यांतल्यान अडचणी मेकळी वाट जाली. भिरांकूल ल्हारां मारतालीं तुय हिरवें मैदान दिसती पडलें. ही तुजी कौतीक विस्मितां पळोवन तुज्या हाताच्या आसऱ्या काल आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. चोरो खातोल्या घोड्यां पोरी तीं दिसतालीं. मेंढरां भाशेन तीं कुशालकायेन उडयो मारतालीं आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोरवोंडाराची वाखाणणी गायतालीं. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोरयां विस्मितांचो उगडास दवरात. सगळे म्हणुया. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोरयां विस्मितांचो उगडास दवरात. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोरयांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोरयां विस्मितांचो उगडास दवरात. आक्रेक देसांतल्या सगळ्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. तांचे सुफळायेच्या सगळ्या प्रथम फळांचो नाश केलो. तेन्ना रुप्या भांगारा सयत इस्रायेलाक ताणें भायर काडलो. तांच्या कुळांतलो एकलो पूण फाटीं उरलो ना. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोरयां विस्मितांचो उगडास दवरात. आब्राहामाक आपल्या चाकराक आपलें पवित्र उतर दिल्लें तें ताणें मन्नांत हाडलें आनी संतोशान आपले पोरजेक ताणें भायर काडली. आपणें विंचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोरयां विस्मितांचो उगडास दवरात. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्porak, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक जोय.
Service for us, service for us. Service for us, service for us. Service for us, service for us. Service for us, service for us, service for us. सर्विस पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. सिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जाय तो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकीन ती म्हजो जीव खातोली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलां ताची तुमी चोत्राय दवरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्यांक आपल्या मिसोल्यांचो न्याय करूंक तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बाबाट मेळटलो सो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, देवाच्या उतरान शुभ वर्तमानान आमी आयकलां एका नितीदाराची आनी एके विधवेची खबर. हो नितीदार जावन आसा हेरोदान, नाजाल्यार ताका रोमी अधिकारी आसा ताणें मागलोलो, एके भाशेन दवरलेलो, एपॉयंट केल्लो. आनी जो कोण हेरोदान वो रोमी अधिकाऱ्यान ताका एपॉयंट करतात ताका ताचे ते जावन आसा चोर आनी नागोणे. तांकां कसलीच कोणाचीच भिरांत ना. ते सोबीपणी तुजी कामां करिनात. तांकां ब्रायब दिले शिवाय ते काम करिनात. पूण ही विधवा आसा, ही विधवा दुर्बळ आनी ओस्कोत, पुअर एंड पावरलेस. पूण तरी आसतना आमी पळयता तिचे सगळें एक हातयार आसा, वेपन आसा, तें जावन आसा पर्सिस्टंट. बोगोर बोगोर मागपाचें, कोरोनायेन मागपाचें. आनी हाका लागून वो नितीदार म्हणटा म्हाका देवाची भिरांत दिसना म्हूण मनशाची भिरांत दिसना. तरी आसतना ही विधवा येवन म्हजो जीव खाता आनी तिचे सगळें हांव न्याय करतलों. तिका तिजें जें कितें मागता तें हांव दितलों. आनी खोलायेन आमी हाचेर नियाळ केले जाल्यार कितें पळयता हो जज आसा, जो नितीदार आसा, तो पदवेदार, पावर ताचे लागीं आसा, पावरफूल मनीस तो, ताच्यान कितेंय करूंक जाता. आनी वस्तोरी विधवा आसा ती गरीब, पावरलेस, कांय ना. तरी आसतना ही विधवा ताच्या काळजाक हात लायता, दारूण मनशाच्या काळजाक हात लायता. देखून तो आपल्याच भितर वेता, आपल्या कुसेसांक वेता आनी तिचे सगळें तो ही न्याय करूंक दिता. इश्टानो, जेजू आमकां म्हणटा
देवा लागीं मागतल्यांक देव नीत कोचचो ना, तुमकां कान दिवचो ना. आनी जेजूस सांगता खरें देव तुमची सगळें नीत कोत्तलो आनी तुमी मागता ताका कान दितलो, आयकतलो. पूण प्रॉब्लम आसा, शेवटाक म्हणटा बावाट उतोतलो, बावाट आसतलो, बावाट मेवतलो. हो प्रश्न आसा. न्हू देवाच्या काळजाक आमी हात लावंक नाका. देवाक देव सगलें जाणा. देव दारूण न्हय, देव काकूटसार आनी मोवाळ. ताका सांगोकूय नाका. तो ताका ताचे लागीं मागच्या आदीं आमकां कितें दिवचें तें सगलें थारायलोलें आसा. पूण चड आमकां म्हत्वाचें की आमचो बावाट आमी जिवंक, बावाट धरूंक, बावाट सांबाळूंक. आनी जेन्ना बावाट धरतलीं, बावाट सांबाळटलीं, बावाट वाडयतलीं, तेन्ना देव आमकां जें आमचें सगळें करूंक जाय तें सगलें कोत्तलो, नीत कोत्तलो. आमच्या मागण्याक तो कान दितलो. तर असले कृपेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बेटोने वेळार खायोन गावुया. C15 देवा उतोर आमी घेतला, पेज 34. म्हज्या भावणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदोवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानात तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटोनी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरादाय बाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सौर काळी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून कास घेतली, नव्यान बापाक निनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यान सासणी कोराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गूड परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सरवणणारा आमची सरवण कोर. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सरवणीची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुड्यां रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनून जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे शाकोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसुलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या भावा भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बागेवन झुजे तेच्या पतीच्या संगाती बागेवन दोन भुतां आनी सर काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौत पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आपल्या कोलो मातल्यांक कान दिता, आमचे सवेन न्याय दाखयता, आमकां तो बरो ओकोता. आमच्या बाबाट्टान आमी वाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांतली पातकांतली ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याची सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनाराच वडचलयता सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जिवा जेजू आमचो सरवंडार आमचो बाबाट वाडोवंक सोडूंक आमच्या काळजान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोमया घेता ती सुभागी.
सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D22 GNU पेज 59. उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कोडी रोगताच्या पवी जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यांच्या दिसाक आमची परब आनी परबेच्या दिसाक मिसां हे भाशेन 15 7:30 9:15 आनी 10 वाजता फेस्ताचे मीस 10 वाजता जातले. सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक खायोन गावुया. T21 पेज 213. आमच्या गांवची आसकारी तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळून बेसांव घालगे दुर्गोराव्या संकश्टांतली सदांच सेवा. बेसांव घालगे दुर्गोराव्या संकश्टांतली निवार. Rosaries Saibini, Amitu Chios Kotkurgi, Gojani